आसा तांच्याय कडेन हांव पर्सनल उलयलो. इवन दो सेक्रेटरी सगळ्यां कडेन म्हणजे ज्या लेवलाचेर उलोवपाचो आशिल्लो त्या लेवलाचेर कालच्यान उलयत आशिल्लो. पण आतां हांव तेंच्या कडेन उलयल्या उपरांत तेंचे SOP फायनलायज जाल्या. म्हणजे स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर जी आसा ही DG शिपिंगा कडल्यान MHA मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेर्स हेजी प्रोसिजर ऑलरेडी गेल्या. ही 3 तरेन आसतली. आमी पयले जे इंडियन कोस्टान आसात ते सगळे सीफेरर्स ज्यांच्यो शिप्स ऑलरेडी इंडियन कोस्टान आसा ह्या सगळ्या क्रुजांक ह्या सगळ्या 3 ते 4 दिसां भितर हांचो निर्णय जातलो. आनी इंडियन कोस्टान आसा तांकां बाय सी रूट ओन्ली तांकां इंडियन पोर्टाचेर तांकां घेतले वतले. ताज्या उपरांत दोज वर इन डीप सी हे डीप सीन आसा तांकां फुडल्या एक 8 ते 10 दिसां भितर तांचोय निर्णय जातलो. म्हणजे ज्यांच्यो हेका डीप सीन आसता तांकां सगळ्या जाणांक आसा तशे बाय बोटवेज तांकां जे आसा पयलीं शिपाच्याच माध्यमांतल्यान तांकां परत एकदां इंडियन पोर्टाचेर हाडले वयतले. आनी तिसरे जे ऑन बोर्ड ना जे ऑलरेडी हेजेर गेल्या तांचो विचार हो 3rd फेजींतल्यान जातलो. एक म्हाका दिसता 2 ते 3 दिसां भितर मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेर्स हाज्या कडल्यान तेजी फायनल परमिशन येतली. म्हाका सांगपाक म्हणजे आमी कंटिन्युअसली आसा आनी मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेर्स हांच्यानी हो विशय लक्षांत घेवन 2 दिसां भितर ह्या विशयाचेर जर स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर फायनलायज जाले DG शिपिंग एप्रुवल जर मेळ्ळें जाल्यार सीफेरर्स हांचो विशय एक 3-4 दिसां भितर नक्कीच सुरू जातलो. तांच्या खातीर लागची तांकां होम तांकां क्वॉरंटायन दवरपाची बाकीची फेसिलिटीज जी SOP आमकां DG शिपिंगांतल्यान येतली ती SOP जी आसा ही तांचे बाबतींत फॉलो केली वयतली. इतले मजगती इकॉनॉमिक रिवायवल कमिटीची पहिली बसका जाली. शिवानंद साळगांवकाराचे अध्यक्ष म्हणून नितीन कुंकळयेकाराची उपाध्यक्ष म्हणून नेमणूक जाली. आज इकॉनॉमिक रिवायवल कमिटीची मिटींग जाली. चेअरमॅन म्हणून शिवानंद साळगांवकर, व्हायस चेअरमॅन म्हणून नितीन कुंकळकर हेका अपॉइंट केला. तांच्यांनी आपलें ऑलरेडी काम जे आसा पळय ऑलरेडी सुरू केल्लें आसा. सो म्हाका दिसता तें काम फुडें व्हरतले. तेंचो पयलो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दितले. तयार केला कशें कितें फुडें वचपाचें तें सेंट्रल गायडलायन्स आयल्या. सेंट्रल गायडलायन्सच्या नुसार टप्प्या आमी ज्यो गजाली करपाक जाय त्यो गजाली करतले. Bodies to come. We want them to come. Even we have families. We have kids. Okay? Daily they are crying. I don't know what mental stress they are going through. That even nor I can imagine nor you can imagine. Okay? So I want the government to give us a perfect answer. Any deadline you are giving? Yeah? Any deadline you are giving? Deadline I'd already given. Day before when I spoke in the media also I told if you are not in this 24 hours, if you are not ready with your exact answers, I'll sit for hunger strike. And this is what I've done. Okay? आणि दुसरें म्हळ्यार भियोन हाय ते आम फॅमिली बोली ते सद्या बरें हाय पूण बरें आसता पासून आतां तेंकां कांय ना न्हू. सगळे इंटरनॅशनल फ्लायट्स बंद केले. बरें हाय जाल्या पासून ते बरे भाशेन पावता म्हूण गॅरंटी ना. न्हीद बी पडना म्हणटाय ते भियोन. Because very soon the food and all will run short on board. So once that is done, then who is going to take care of them? म्हजो हजबंड मेळून आतां तो म्हाका कितें म्हणटा 1400 तशें क्रू ताजे बोटीर आसा म्हणटा. सो इन दॅट एप्रॉक्सिमेट सांगलें ना ताणें म्हाका बट मेजॉरिटी इंडियन्स आहा म्हणलें ताणें. टुडे आज दिसा हांगा स्ट्रायक गेलो आमी कळना बट आम फोर्स कोला आमी अरेस्ट करून गायला भितर. ओके सो आय डोंट नो वॉट विल बी द नेक्स्ट स्टेप. आय एम नॉट गिविंग एनी डिसिजन रायट नाव. ओके बट इट विल बी द वर्स्ट. आज एक जिना भायर सोला ती सगळीं भायर सरे हाल आख्खो गोवा भायर सरतलो. This is the main point I'm telling you. If CM does not give his decision, हाल आख्खो गोंय भायर सरतलो and I don't know then who will stop them and who will arrest them. आनी हेज्या मुखार आमी ओग रावपा नाय. आयज 2 जाण भायर सरली, 10 जाण भायर सरली. हाल 8,000 पब्लीक भायर सरतलो. भुरगीं भायर सरतलीं. मागीर तूं कितें कोतलो? तेकाय मान भितर उडयतलो? वो आन्सर नो आमकां. This is only a message. This is an eye-opening message. हे कोविड व्हायरसान आमकां जायतें शिकयलां. मनीसपणूय शिकयलां, जायतें शिकयलां आनी आतां तारवट्यांकूय तुमगे जागो आनी आमगे जाग सगलो तारवट्यांक गेलो खूंय तो ह्या नेशनाक. And where do we stand today even as a state? This is a good lesson for us. We will always keep pushing. We have already started parallel other ways of moving ahead. So those ways will continue.
वी आर रेडी, वी आर नॉट अपसेट, वी आर नॉट सॅड. आमगेले भुरगे भायर वचून घरा येवपाकू आमी कितेंय करपा रेडी आहाय. कित्याक आयज ते पोट भरताय म्हूण आयज आमगे फॅमिली आहा, भुरगीं आहा. सो हांव एकू मॅसेज सांगता, आमी वी वील नॉट गिव अप. वी वील एक जीन आणू, आजरान जीन आणू आनी आजरा भायर येतले. आनी आतां थंय तांकां अरेस्ट करून पुलीस स्टेशनाचेर व्हेल्ले आसा, विच इज मोस्ट अनफॉर्च्युनेट. ही दुर्भाग्यपूर्ण गोष्ट आसा अशें हांव मानता. आमी काल हांवें प्रधानमंत्र्याक लेटर बरयलें आनी तें सगळें लिस्ट जे म्हाका वेगळे वेगळे सोर्सींतल्यान मेळिल्लें. 199 बोटीचेर जवळ जवळ 21,000 लोक आमचे आसात इंडियन, तातूंत भितर गोंयकारूय आसात. तें लिस्ट हांवें प्रायम मिनिस्टराक धाडलां आनी ताजे कडेन मागणी केल्ली की जाता तितले बेगीन ताणें हातूंत लक्ष घालून हे प्रॉब्लेम सॉल्व करचे. आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री त्याच बरोबर NRI जो कमिशनर जो आसा त्यांनी अंतोतंत प्रयत्न चलयलेले आसात. CMन फ्रिक्वेंटली ह्या लोकां विशयी सॉफ्ट कॉर्नर दाखयलेलो आसात आनी दे आर अवर ब्रदर्स. हंगर स्ट्रायक करून कितें जावपाचें आसा, तें कितें कॉन्स्टिट्यूशन तांकां कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे मेळना. अरे कशें आसा न्ही, हांव तुका स्वता सांगता, म्हजो स्वता एक मेवणो आहा. म्हज्या मतदारसंघाचे कितलेशे लोक जे आहात, म्हाका दिसता 11 जाण तरी लोक आसात. Many such cases. One is of the seafarers. There are other people who had just gone out for some wedding. There are pregnant people who would want their child to be born in Goa. Others, they are Goans. They went to some other state. They cannot come back. So many examples have been brought to the fore. I think the next cabinet we meet, we will be taking some meaningful decisions. हे काम कोणाचें? जो गव्हर्मेंट आहा, जो चीफ मिनिस्टर आसा, तांकांय खबर आहा की हें तेंचेंच काम, हे आनी दुसरो कोण करूंक शकना. ताणें खरें म्हणजे एक फोन उबारपाचो, जावं PMO ऑफिस, जावं एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टराचें ऑफिस, जावं शिपिंग मिनिस्टर हेंचे कडेन डायरेक्ट संपर्क करून उलोवन कितें तरी एक कॉन्फिडन्स दिवपा सारकीं उतरां हाडूंक जाय आसलीं. पूण तें जाल्लें दिसना. सरकारान आपलें काम बरे भशेन करपाकूच जाय असो आमचो एडवायस. मीनवायल आमचो जो मेंबर ऑफ पार्लमेंट आसा आम आदमी पार्टीचो संजय सिंग, आमी ताचे कडेन उलयत आसले आनी आज इन्सिडेंटली सकाळीं म्हाका ताजो फोन येयलो सांगपाक की आमचो जो शिपिंग मिनिस्टर आसा, युनियन शिपिंग मिनिस्टर मनसुखभाई, ताणें आपल्याक सांगलां म्हणून की प्रोसेस हो चालू आसा आनी भुरग्यांक हाडपाचें काम जें आसा तें रोखडेंच सुरू जातलें. आनी म्हाका आशा आसा की बरे भशेन हे सगळे भुरगे आमचे गोंयांत पावतले म्हणून. दुसरे वटेन विशय हायकोर्ट आनी सुप्रीम कोर्टात पावला. विशय केंद्र सरकाराच्या अखत्यारींतलो. सुनावणी 4 सप्तकां उपरांत. So far as seafarers is concerned, the central government is looking into the matter and the Supreme Court has also adjourned the matter by 4 weeks on the very same subject. Therefore, the High Court has been now pleased to adjourn that matter also by 4 weeks to await what is the decision of the central government and what is the decision of the Honorable Supreme Court of India. What state government is doing regarding these seafarers? Insofar as seafarers are concerned, basically it will be a policy decision of the central government. Goa government is also seriously considering all the issues about seafarers, and the appropriate decisions will be taken by the government at appropriate stage.